विठोच्या देवा तुका नमस्कार उड्या रूपर तुनी आसाय आलतारार काळीज मोजे सगळे तुका काळजाता कित्याक नियाळ तुका सगळे सर्वदा काळीज मोजे सगळे तुका काळजाता कित्याक नियाळ तुका सगळे सर्वदा देखून आपण सारको पारको कसनासो एकच पुत्र तुझ्या भावार्थी होसो देव सांगता सर भक्तीत सन्मानता हेच ताचे उतर सतत मागता देव सांगता ते सर भक्तीत सन्मानता हेच ताचे उतर सतत मानता कुर्सारी पोनासले एकच देव हांगाले पळताय ते तुझे मनशाप पूण हांव दोनी सता पातळ पुसरता आनी दुखे सोरा मागले मागता पूण हांव दोनी सता पातळ पुसरता आनी दुखे सोरा मागले मागता उंड्या रुपाकाल पवित्र सक्रमेंतांत आसच्या स्वादीक जेजू तुझे मुखार सर पडून तुका हांव आराधन करता जिविताच्या उंड्या रुपार म्हज्या आत्मीक खाण जावन म्हजे तें तूं येताय जेजू बापान म्हाका दिल्लें दैवीक जिवीत हांवें होगडावन संवसारी जिवीत दित्या त्या दादोसकाये खातीर जायते फावटी हांव लोबतालां म्हजो आत्मा पश्चे जिविताचे खाण जावन जेजू तूं ह्या संवसाराक आयलोय तें तुजें जिवीत परत आनी परत तुका सेविल्ल्या मरिफात तुका स्विकार केल्ल्या मरिफात हांव म्हजें थंय चियेना बगर तूं म्हजें थंय चियेताय म्हणल्या
विश्वासान आनी बावडतान तुजे लागी हांव मागता जेजू. ह्या उड्या रुपार खरोच तूं हजर आसाय. दोळ्यांच्या दिश्टीन हांव तुका पळयना जेजू, बगर बावडताच्या दिश्टीन हांगासर हांव तुका पळोवंक शकता. हांव खंयसर वचोन जेजू तुवें म्हणाय कश्टां केल्या न्हू, वजन ववयतलो न्हू, म्हजे सरसी येया, हांव तुमकां विशेव दितलो. ह्या पवित्र भाग्यवंत लॉरेसाच्या ह्या पवित्र थळार म्हजे कश्ट, म्हजी बेजाराय, म्हजें दूख, म्हजें निरासपण, म्हजें एकसुरपण, म्हजी कंत, म्हजी सगळें सर्वस्व घेवन ह्या बजलिका पवित्र थळार ह्या देव मंदिरांत तुजे मुखार हजर आसा. तुवें दिल्ल्या आपोवण्या प्रमाणे म्हजे कश्ट, म्हजे बेजाराय घेवन हांव हांगा आयलां जेजू. म्हजी ते काकुळदार जा, म्हजी बिरमत पाव, दाविदाच्या पुता जेजू म्हजी बिरमत पाव म्हणून तुजे लागीं हांव मागतां जेजू. म्हजे ते काकुळदार जा. हे जेजू ह्या भोव पवित्र सक्रामेंतान तूं हजर आसाय. बावरतां तुका हांव सतमानतां, तुका पातयेतां. सश्टीक जिविताचे खाण तूं खंय वचूं सोम्या आमी सा पेद्रूच्या उतरा प्रमाणे तुजे लागीं आसा उतरां ससाण जिविताची. देखून हांगासर तुका आराधन करता. अर्गां तुका सोम्या जेजू सांगया. आराधन तुका सोम्या जेजू. आराधन तुका सोम्या जेजू. महिमा तुका सोम्या जेजू. महिमा तुका सोम्या जेजू. अर्जितां तुका सोम्या जेजू. अर्जितां तुका सोम्या जय जय जेजू. तुका सोम्या जेजू. जय जय तुका सोम्या ह्या जेजू. पवित्र सक्रामेंतान तूं हजर आसाय देखून. आराधन तुका सोम्या जेजू. ह्या पवित्र वस्तून तूं हजर आसाय देखून. आराधन तुका सोम्या तुका जेजू. बावडतांत वळखोंक म्हाका तुवें कृपा दिलाय देखून. आराधन तुका सोम्या जेजू. बावडताच्या दिश्टीन तुका पळोवचें भाग म्हाका फावो केलाय देखून. आराधन तुका सोम्या जेजू. सश्टीक जिविताचे खाण तूं म्हाका दिताय देखून. आराधन तुका सोम्या सश्टीक जिविताचे उतार म्हाका तूं दिताय देखून. ह्या पवित्र सक्रामेंतान तूं नीज हजर आसाय देखून. म्हाका तुवें दिल्ल्या आपावण्या प्रमाणे म्हजे कश्ट संकश्ट तूं परिहार करताय देखून. म्हज्या जिवितांत जायते बदलावण कर, म्हज्या पातकांचे बोगसाणें तूं दिताय देखून. त्रयेका देवाक आमी आराधन करच्या मरिफात, ताका वाखाणच्या मरिफात, ताची स्तुती करच्या मरिफात ताका आमी दिनवासुया. ತಂದೆ ದೇವ ಸ್ತುತಿ ಸ್ತೋತ್ರವು, 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 ತಂದೆ ದೇವ, ತಂದೆ ದೇವ, ತಂದೆ ದೇವ, ತಂದೆ ದೇವ, ತಂದೆ ದೇವ, ತಂದೆ ದೇವ, ಯೇಸು ದೇವ ಸ್ತುತಿ ಸ್ತೋತ್ರವು, ಯೇಸು ದೇವ ಸ್ತುತಿ ಸ್ತೋತ್ರವು, ಯೇಸು ದೇವ ಸ್ತುತಿ ಸ್ತೋತ್ರವು, ಯೇಸು ದೇವ ಸ್ತುತಿ ಸ್ತೋತ್ರವು, ಯೇಸು ದೇವ ಸ್ತುತಿ ಸ್ತೋತ್ರವು,
आत्मा देवा स्तुती स्तोत्रभू आत्मा देवा स्तुती स्तोत्रभू आत्मा देवा स्तुति स्तोत्रವು आत्मा देवा स्तुति स्तोत्रವು आत्मा देवा आत्मा देवा आत्मा देवा आत्मा देवा आत्मा देवा आत्मा देवा Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Sangat apa yang Kande Dewa स्तुति स्तोत्रವು Kande Dewa स्तुति स्तोत्रವು Kande Dewa स्तुति Kande Dewa Kande बाबा पुता पवित्र आत्म्याक आराधन आणि महिमा स्तुती फावो त्रयेक देव या पवित्र सक्रामेंतान हजर आसा हो आमचो भावार्थ ही आमची पातळी 2000 वर्सां आदी कुड्यांक दिश्ट दिल्लो थोट्यांक सलाशे केल्लो मेल्ल्यांक जीव केल्लो देवचाराक धांवडायिल्लो पातक्याचे बोगसाणे दिल्लो जेजू क्रिस्त ह्या सक्रामेंतान हजर आसा संपूर्ण तरान ताका आमी सरेंडर जावया ताणें म्हणा कश्टां केले न्हू वजन वयतले न्हू म्हजे सरसी येया हांव तुमकां विशव दिता हांव तुमकां सुटका दिता हांव तुमकां बाचावी दिता खंयसर वचो आमी ह्या पवित्र दोंगरार ह्या भगवंत लोरिसाच्या जाग्यार आमचे कश्ट आमचे बेजार आमचे दूख आमचे निराशपण एकसुरपण घेवन आमी आयल्या हो आमचो भावार्थ मोगाच्या भाव पैडीनो ह्या दोंगरार सोडून आमी आयल्या ह्या कश्टाच्या वेळार ह्या पावसाच्या वेळार ह्या निर्बंधाच्या वेळार ह्या लॉकडावनाच्या वेळार आमकां आडकळ हाडना कोण आमकां वेगळा सर करी देवाच्या मोगात धांवून कोण आमकां वेगळा सर करी देवाच्या काकुळटी धांवन ह्या आडकळ ना कोणूच आमकां आडकळ हाडिना देखून सर आमच्या ह्या पातकाच्या बक्षण आमी मागया ह्या पवित्र जाग्यार ह्या पवित्र वेळार ह्या पवित्र तळार आमच्या पातकाचे बक्षण आमी मागया आमी अस्कत एक ना अनेक रितीन आमी पातकांत आसांव खोटेपणांत आसांव देखून पातकाचे बक्षणे मेळोवन ताकाच आमी सरेंडर जावया जेजू ते आसा ससान जिवीत जेजूच्या एकाच उतरान पातकी बदलले रुपांतर जालें जाकेव परिवर्तन जालो जाकेवा सकला देव आज म्हाका तुमगेर येवन रावा जाय म्हणल्या एका उतरान जाकेव परिवर्तन जालो मातेव सुकागर परगट पातकी
पातकांत आसलो खोटेपणांत आसलो केन्ना ताका देवाचे उतार लाभले तो बदललो आज त्याच दैवीक सत्तेन दैवीक कृपेन ह्या कुडीत हांव बायसरचे त्या दैवीक गूण करचे सगळेन आमची पातकां भोगसतात देखून आमी आतां पाताक रडया ह्या दोंगरार आमी आयल्या ह्या पवित्र तळार आयल्या म्हज्या पताक हेरांच्या पताक पेल्याच्या पताक संवसाराच्या पातका खातीर कृपा मागया संपूर्ण तरान सरेंडर जावन गीत गावच्या मरिफात आमकां आमी ताका भेटोवन दिवया ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೆ ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು 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 ಕತ್ತಲೆಯ ಸಮಯದಿ ಬೆಳಕಾಗಿರು ಮರಣದ ಸಮಯದಿ ಜೀವವಾಗಿರು ಕತ್ತಲೆಯ ಸಮಯದಿ ಬೆಳಕಾಗಿರು ಮರಣದ ಸಮಯದಿ ಜೀವವಾಗಿರು ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೆ ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಕಷ್ಟ ಬರುವ ಸಮಯದಿ ಗೆಳೆಯನಾಗಿರು ಸಂಶಯದ ಸಮಯದಿ ಆತ್ಮನಾಗಿರು ಕಷ್ಟವಿಲ್ಲ ಸಮಯದಿ ಗೆಳೆಯನಾಗಿರು ಸಂಶಯದ ಸಮಯದಿ ಆತ್ಮನಾಗಿರು ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೆ ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೆ ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು हाथों इरबार समय कमी स्तुति Hallelujah, 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 हालेलुया 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 जेजूक जावं वार्गा आनी होगळा महिमा आनी स्तुती या पवित्र दोंगरार आमी आयल्या देवाची स्तुती करया देवाक जावं वार्गा आनी होगळा देवाक जावं महिमा देवाक जावं स्तुती होल जान दाविदाच्या पुता आमची काकूत कर आमचे संकस्ट बेजाराई हळू कर या पवित्र थळार भगवंत लोरेसाच्या मजतीन आमचे कष्ट संकस्ट हळू कर आमची पिडा सुद्धा गुण कर संसार राहिले कर्क निवार संसार राहिली पिडा निवार तुझ्या दयेन तुझ्या काकुळतेन आमच्यावर येयली सगळी पिडा सुद्धा निवार हालेलुया 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 हाला 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 शेर हाला बला बला शेरा हंजा बलम बला बला जेजूच्या नामान जेजूच्या सत्यान जेजूच्या वरत्या मोगान जेजूच्या रक्तान आमची आणि समेस्तानी या थळार येऊच्या समेस्तानी
हे पळोवच्या हर एका भक्तिकांची पिडा शुडा निवार जायतो हजाराने हजारो लोक या जाग्यार येऊ देत सुडका भाचवी जोरू देत बरे पडचो देत हालेलुया 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 एक घडी पर आमच्या सोम्याचे सुचेर दिश्ट घालया कोण म्हजेर बिरमोतीची दिश्ट घालता तांचेर काकुळतेची दिश्ट घालता म्हणा जेजून भाग्यवंत पावस्तिनाक दिल्लें तें बासावणी एक बिरमोतीची दिश्ट जेजूचेर घाल्या भक्ती मेवान बिरमोतीची दिश्ट जेजूचेर घाली पावडताच्या दिश्टीन ताचे थंय दोळ्याची दिश्ट नातली आज ह्या पावडतान जेजूचेर आमी दिश्ट घाल्या नजरेच्या जेजू म्हजी काकुळट कर दाविदाच्या पुता म्हजी काकुळट कर आमची बिरमोत पाव हेरांची बिरमोत पाव तुझ्या लागीं मागतेल्यांची बिरमोत पाव देखून आमी मागोवंक आयल्या हांगासर ह्या दोंगरार बावडतान आयल्या हांव जेजूच्या आंगार पडली कोणी बरी जावनात बावडतान त्या स्त्रियेन आंगाच्या वस्त्राच्या देगे कापुडल्यार हांव बरी जातली म्हणली पातयेनी दवरली ती बरी जाली सामारीची स्त्री कितले मोल पयस जेजू मेळच्या खातीर पॉयंट करना आयिल्ली खानानगान स्त्री तिचो बावडतो पळोवन जेजू होजे आपावलो सरदार असो पुताक बरें नातले वेळार सरदार खंय तावन आयिल्लो छत्रपती खंय तावन आयिल्लो तांचो बावडतो पळोवन जेजू बिरमोत पावलो होज्या पावलो आमी खंय खंय तावन आयल्या ह्या दोंगरार बावडतान आमी आयल्या हांव मोगाच्या भाव भयणीनो ह्या पवित्र तळ्यार सान लोरेसाच्या बाजिलिकाच्या जाग्यार हांगा मेळ्ळे मागले मेळथा म्हणल्यार कात्रेन आमी आयल्या हांव देवान वेंचून काडलो जागो भगवंत लोरेसाच्या मजतीन देवाक महिमा जावंक देवाक आनंद जावंक देखून आमी मागया आमच्या पासत मागया पवित्र सभे पासत मागया राष्ट्रा पासत मागया कश्टातल्या पासत मागया ह्या पवित्र तळ्याच्या योजना पासत समस्या पासत मागया मागण्यान बळ आसा सर आमची मागणी देवा समोर दवरया मागया आमच्या पवित्र सभे वसोत आमच्या पापसेवा पासत कार्दिनाल बिस्पा याजकांक धार्मिका पासत आमी मागया देवाची सुवार्ता परगट करूंक जायची सकत आनी बोळ आत्मीक देणी भगवंतपणाची सकत आमकां आनी तांकां फावो करच्याक विसलेल्या हर एकल्यांक जेजून राखून व्हरून ताची सुवार्ता परगट करूंक आनी ह्या मारिफात संवसाराच्या पंथान पंथ ताची सुवार्ता परगट जावंक आमी मागया आमी मागया आमच्या राष्ट्रा पासत संवसारा पासत मुखेल्या पासत राजकीय फुडाऱ्यां पासत स्वार्थ भ्रष्टाचार अन्याय अधर्म अन्याय खरी नासतना सगळ्या लोकांक सांगता हाडचे तसले राजकीय फुडारे खंयचे बरें वायट तांणी समजोन बऱ्या खातीर सत्या खातीर निती खातीर स्वार्थ करिनासतना खंयच्याच वायट शक्तीच्या पदवेन अधिकार चलनासतना देवाचें राज बांदून हाडच्या खातीर तांकां कृपा मेळोवंक आमी मागया आमच्या समेस्त कश्टां पासत संवसारार आयली पिडा निवारण जायते रितीन मेजूंक जायना तसले नश्ट संकश्ट जाला इस्कोलां बंद पडल्यांत ऑनलायन मारिफात भुरग्यांचे जिवीतच मस्त पिड्ड्यार जालां कश्ट संकश्ट चडलां जायत्या रितीन बंदड बांदपा जायला जायते बरे मनीस हे संवसार सण गेले आनी की वाडते आसा सडते आसा वायरसा वयर वायरस येते आसा देवाच्या वडा काकुळतीन निवारूंक फावो ते वकात लाभांक स्वतंत्र जावंक आमी मागया कितलोसो लोक काम नासतना बेकार जाला आर्थीक अडचणेंत वळख जाला
बिझनेस व्यापार वहिवाट दरनीक शेवटना पर गांवांत आयिल्ली गांवांत आसात काम नासतना बेकार जाल्यात मस्त आर्थीक अडचणी जाल्या देवान काकूळ दाखोवचे खातीर मागया आमच्या कुटुंबां बसत हे कुटुंबाचे वरास आमच्या कुटुंबांत आज जायते कश्ट संकश्ट समस्या आसात खोटेपण काळोख आंधलेपण बेबदेपण आसा मागण्याचे बोळ ना दुश्टकाय वायट सकत ते बोळोन गेल्या गोबायला मध्ये समाधान ना भुरगीं आयकनात मालगड्यांक पावत ते मान मेळना पिडेस्त आसात पिडा सडल्या कुटुंबांत देदेस्पर आसा आमची कुटुंबां बरी जावंक आमी मागया बावडताची शाळा जावंक मागया कुटुंबांत असले समस्या परिहार जावंक मागया कुटुंबांत असले कश्ट संकश्ट निवारूंक आमी मागया प्रत्येक तर आमच्या भुरग्यांक बसत बऱ्या गुणांनी शेगुणांनी तांणी वाडोवंक कुरपेन बरोवंक आमी मागया शेगुणाच्या वाटेन समकोवंक आमी मागया युवा जाणांक बरो फुडार मेळोवंक मागया मंगळा जेजू आमी मागता भगवंत लॉरेसाचो जागो तुवें विसलाय बऱ्या जाग्यार थोडे पटी काळोख पडटा ह्या जागेचे सगळे समस्या परिहार जावंक हांगासर येवच्या भक्तिकांचे आत्रेक आशा सुफळ जावंक हांगासर भगवंत लॉरेसाच्या मजतीन पूर्ण लाभोवंक बरेंपण जावंक दीस वेता वेता आनीक हांगासर अभिवृद्धी जावंक सामाजीक धार्मीक आनी सर तराची वाडावळ बऱ्या तरान जावचे पासत आमी मागया येवच्या हर एक भक्तिकांचेर सा लॉरेसाची विशेष कृपा मेळच्या पासत आमी मागया हांगासर नव्यान आयिल्ल्या याजकांचेर हांगासर वावर दितेल्यांचेर दान दितेल्यांचेर सेवा भेटयतेल्यांचेर सर भक्तिकांचेर देवाचो आशिर्वाद मेळो सर समस्या परिहार जावंक आमची मागणी देवा समोर दवरया हातोबान म्हणया आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाम पवित्र जावं तुझे रास आमकां येवंक तुजी खुशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो रास आज आमकां दी आनी आमी आमची पयल्या बक्षिता तशें आमची दुपातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडूं दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां नेब भगवंत लॉरेसाची मजत मागून नोवेनाचें गीत गावन हांगासर नोवेनाची सुरवात आमी करया Sergi portantlo apurbaye soye kolo marte salo respolo sonia sada marvalo sonia cha sergi portantlo apurbaye San Loresaक मागणे ये जैतून मार्तिरा सान लोरेसा तरण्या प्रायर्स पवारता खातीर कठीण कस जीव दिल्ल्या आयक आमचे करते मागणे
वरत्या पातयेणीन आमी तुजे सरशी आयल्याव जिवो वार्द तेर बरोवसो देवाचो आनी आमच्या पेल्याचो करो मोग आमकां जोंडी आमच्या बेसाक सरी जावन निस्कळपण आमचे थंय परताळाचें कर आमच्या सर्व आत्मीक आनी संवसारी वडिलांक थंय कालतेपण आमी दाखयशें कर दुबळ्या धाकट्यांक पिडे शिडेन कश्टा आनमरांत आसल्ल्यांक आमच्या सुंदरापा प्रमाणे आमी फावोशें कर अनबावार्थ्यांक आनी बावार्थांत शेळिल्ल्यांक सर्गीचो उजवाड आनी देवाची वळख मेळाशी कर तुजे बळादेक मजतीन देवाचे राज संवसारार विस्तारून दी आमच्या कुडयात्म्याच्या सर्व गरजांनी आमकां पाव प्रतीक जावन माग तुजे पासूत माग आमच्या भुरग्यांक पासूत भुरग्यांक बुदवंतकाय जाणवाय शाणेपण बुदवंतकाय मेळोन ऑनलायन क्लास येतावन ऑफलायन क्लास तांकां लाबून सगळें तांकां बरें जावंक आमच्या कुटुंबाच्या हर एका सांद्यांक आसत मागया युवा जाणांक बरो फुडार दिवं कामा खातीर विजा खातीर पासपोर्टा खातीर दिसपट्ट्या ग्रासा खातीर रावंड येवच्या हर एका युवा जाणांक बरो फुडार फावो जावं आमच्या दादल्या बायलेचेर घोव बायलांचेर आशिर्वाद मेळोवंक आमच्या मालगड्यांक बरी भलायकी मेळोवंक पिडेस्तांक बरी भलायकी मेळोवंक आमच्या कुटुंबांत आसले समस्या पर्यार जावंक जायते जाणांनी मागोवंक सांगलां आमच्या कुटुंबांत आसले आमाल पिवणे वायट सवयो सगळे निवारूंक जेजू लागीं मागया आमच्या कुटुंबाचे कश्ट संकश्ट कितेंय आसात तक्रार आसात निवारूंक मागया मागण्याचे बोळ आमच्या कुटुंबांत येवं दी आर्थीक अडचणी पयस वचूं दी परगांवांत आसले आमच्या भावंडांक बरें काम मेळोवन दी भाग्यवंत लॉरेसाच्या मजतीन आमच्या कुटुंबाचे सगळे समस्या पर्यार जावंक मागया माट मंत्र पितीसपण दुबाव दुश्टकाय वायट शक्त्यो निवारूंक बरें काम आशेतल्यांक बरें काम मेळोवंक बरी सैरीक मेळोवंक भुरग्याचे देणे खातीर मागतात तसल्यांक हर एक भाग्यवंत लॉरेसाच्या मजतीन मेळोवंक सर आमची पिडा मागोवंक सांगिल्ली जायती आसात कोविडा वरवीं कश्टांच्या पिडेस्तांक बरी भलायकी मेळोवंक मोतीच्या पिडेस्तांक डिप्रेशनाक टेन्शनाक आनी नाना तरेच्या मोतीच्या पिडेक वळाक जाल्ल्यान भाग्यवंत लॉरेसाच्या मजतीन बरी भलायकी मेळोवंक कुडीच्या पिडेन कश्टांच्या हर एकल्यांक बरी भलायकी मेळोवंक माथ्याच्या केसांत पांयाच्या नाक्षे पर्यंत नाना तरेच्या पिडेन कश्टांच्या हर एकल्यांक बरी भलायकी मेळोवंक जावं परत कसली ती पिडा जेजूच्या अमोलीक रक्तान आनी सक्तेन भाग्यवंत लॉरेसाच्या वर्त्या मजतीन गुण जावंक आमी मागया कश्ट संकश्ट निवारूंक संवसारायली पिडा गुण जावंक आर्थीक अडचणी निवरावंक चिंतिल्लें काम जावंक योजन सगळें बरें जावंक आमी मागया आनी मुखार लॉकडावन नाका लॉकडावन जावचे बरी पिडा नाका पिडा विस्तारची नाका ह्या पवित्र तळाच्या नांवान भाग्यवंत लॉरेसाचे हात विस्तारिल्ले सगळे गुण जावंक सकून दी ह्या पवित्र तळार जावची सगळी भक्ती कामां भक्ती कार्ये बऱ्या तरेन जावन आत्मीक ग्रेस्तकाय जोडोवंक घेवच्या हर एका लोकांक भक्तिकाक बरेंपण जावं दी आमच्या फिरगजेची आमच्या पवित्र तळाची योजना पर्यार जावंक समस्या फूड करूंक समस्या निवारूंक जैत जावंक आमी मागया आमचे पासत पेल्या पासत हेरां पासत मागोवंक सांगले पासत विविध ते सामान घेवन मागतले पासत आमी मागया ಸಂತ ಲೋರೆನ್ಸರ ಭಿನ್ನವಾದ ಮೂಲಕ ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತಾದಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ಮುಟ್ಟಿ ಹರಸಲಿ ಗುಣಪಡಿಸಲಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸ್ವತಂತ್ರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ರೋಗ ರುಜಿನಗಳಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವಂಥ ಕಷ್ಟಪಡುವವರನ್ನು ಹೊರೆ ಹೊತ್ತವರನ್ನು ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ನಿಭಾಯಿಸಲಿ ಎಂದು ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ सर्वां खातीर मागोन आमी म्हणया नमान मरवी कृपेन भरलेले स्वामी तुझे संगता स्त्रियां भितर तू सदैव आनी सदैव फळ जे क्रिस्टी जेजू भगवंती मरिये देवाची माय आम्हा पापियां खातीर विनंती कर
आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. सांगाता म्हणया शेकी बावरता प्रमाणे बरे क्रिस्तांव जिणीच्यो बागी बागी मरण 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 सरकार तुजे सांगता ससना देवा वगडसूचे बाग आमकां सुमेस्तान फावो कर. आमेन. मागुल्ल्या उपकार मेळिल्ल्या पासून देवा कारकां जावन नमान मरिये कृपेन भरलेले समी तुजे सांगता स्त्रिया भितर तूं सदैव फळ जे क्रिश्चन जेजू भगवती मरिये देवाची माय आमा बापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या ह्या काळी आमेन. पवित्र तळार आमी मागोवंक कायल्या हेरां पासत पेल्या पासत कोणे आमचे लागीं मागोवंक जगला तांच्या तेसांव पासत नमान मरिये कृपेन भरलेले समी तुजे सांगता स्त्रिया भितर तूं सदैव फळ जे क्रिश्चन जेजू भगवती मरिये देवाची माय आमा बापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी मागलो आमेन. उपकार मेळोंक नमान मरिये कृपेन भरलेले समी तुजे सांगता स्त्रिया भितर तूं सदैव फळ जे क्रिश्चन जेजू भगवती मरिये देवाची माय आमा बापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. भगवंत लोरेस मार्टिरा आमा पासत विनंतीका Cristo pasonya kami posuचे खातीर प्रार्थुया येसर पदवेदरा देवा भगवंत लोरेसान आपल्या वळवळ्यांच्या उज्याचेर जैत वाडाशें तुवें केलें आमच्या अवगुणाची केंडां आमी पालवाशें कर म्हूण आमी लालेवन मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. जेजूचो आशिर्वाद घेवच्याक येद्या व्हड्या सक्रामेंताक गीत गावया. हे देवा विची सक्रामेंताका तुझ्या कश्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय तुझ्या सोडवणेचो फळ सदांच आमचे ते आमी बगी सारको तुझ्या कुडीच्या रक्ताच्या पवित्र मिस्तरांक आमी मान करून आमकां दयेन फावो कर भाग्यवंत लोरेसाच्या मजतीन आमकां उपकार लाभशें कर जो जे त्या राजवट चलयताय ससनाच्या ससना
आयता तुका हरिची वाकंता महिमा सूर्य संदेम दोंगो तुमोर कुर्बे सागो आयल्याव बली भेटों टिपला तुझ्या बापा दरबाराच्या लागोड बावडा संगी वर्णिताव तुका राया सरसंसाराच्या बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. तुझे सवे आसो. क्रिस्त देव मोगाच्या भावांनो आणि भयणीनो, भगवंत लोरेसाच्या बाजिलिकाच्या या वेळार जाग्यार आमचे कश्ट आमचे वजन वोवून आमी आयल्या. ह्या दोंगरार सोडून जेजूच्या पांयां तळा भगवंत लोरेसाच्या मजतीन मागोवंक आमी आयल्या. जेजून म्हणलें आसा, कश्टांतल्यानो वजन वोवयतलो म्हजे सरसी येया, हांव तुमकां विशेव दितां. भुमी आनी अंतराळ नाश जायत मोगाच्या भाव भयणीनो, जेजूची उतरां बिलकुल नासवची नात. जेजूनच म्हणलें, भुमी आनी अंतराळ नाश जायत म्हजे उतार नासवचें ना. जे कितें हांवें तुमकां सांगलां, मागा मेळटलें, बोडे उक्ते जातले, सोदा लाभतलें. जर तर जेजून सांगलां जाल्यार कश्ट, आमचे वजन, आमची बेजाराय, आमचे निराशपण, आमचे एकसुरपण, आमचे दूख घेवन ह्या तळ्यार बावडताना आमी आयल्या वयतर भगवंत लोरेस आमचे खातीर मागता. जेजू आमी मागलें दिता, देखून तो केदीच बिलकुल आमकां फाटीं धाडचो ना. देखून ताणें म्हणलें, भुमी अंतराळ नाश जायत, जे कितें हांवें सांगलां पवित्र पुस्तकांत, एक आनी एक अक्षर माजवून वेचोना, एक तिबो जावचें ना. तर ह्याच वावरतान मागूंक आयल्या आमी आनी येवंक आसादी जाल्ल्या तांकां, पूण जोडूंक आयल्या आमकां आनी हेरांक, सर्व भगवंत लोरेसाच्या भक्तिकांक आनी हे विक्षाण करतेल्यांक तांचें वजन हळू जावच्याक आमी मागया. वर्तें वजन जावन आसा पाताक. पातकाचें वजन आसल्यार कृपा मेळोवंक कश्ट. देखून हे पातकाचें वजन ह्या पवित्र तळार अन्य क्षेत्र मार्द पापम वज्रलेपी क्षमिष्यति, पुण्यक्षेत्र क्षमिष्यति. ह्या पवित्र तळार भोग जाता. खंय खंय गेल्लें पाताक ह्या पवित्र थळार घेवन आयल्या हांव. देखून ह्या पवित्र थळार आमचे पातकाचें वजन निवरावन देवाची कृपा पूर्ण जोडूंक जायची कृपा मेळच्याक मिसाच्या बलिदानान फावो ते परी आमी वांटो घेवया. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव हांव सर सांगता. मनान चिंतून तोंडान उसर वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भगवंत सदां सांगपार मरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूट करूंक, आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाचें जिवीत फावो करूंक. आमेन. Somiya
महिमा देवा उंचरगी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी सर्वेच पोरा देवा सर्गींच्या राया सर पदवेदार देवा बाबा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या थोर वैभवापासून आम्ही तुका वाकणता सोमिया जेसू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोमिया देवा देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप काढताय आमची काबूत कर तू बापाच्या उजव्यात बसलाय आमचे मागे मानून घे कित्या पवित्र त्या सांगाती देवा बापाचे महिमे जेसू ख्रिस्ता जेसू ख्रिस्ता एकलोच तो पवित्र एकलोच तो ईश्वर एकलोच तो परमेश्वर आमेन 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 प्रार्थूया बापा तुझ्या मोगाच्या उज्यान पेटोवन भाग्यवंत लॉरेन्स दुर्बळाच्या सेवेंत विश्वासी रावण रक्त साक्षांचे कश्ट मरण सोसून महिमेवंत जावंक पावलो ताच्या मोगा सारको दुर्बळांचो मोग आमच्या काळजांनी वाडय ताच्या पावलांनी चलोन आमकां बळ दी आमच्या सौम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुझ्या सोबे पवित्र आत्म्याचे एकपणांत जियेता आनी राजभर चलयता सासनाच्या सासनाक आमेन. निर्गमन पुस्तकांतले वाचप मोइजेन देवाक म्हळें बरें हांव इस्रायेलीता सरशी वचून तांकां अशें सांगता तुमच्या पुर्वजांच्या देवान म्हाका तुमचेशी धाडलां पूण तीं म्हाका विचारतलीं ताचें नांव कितें तेन्ना हांव तांकां कितें सांगूं देवान मोइजेक म्हळें जो हांव आसां तसो हांव आनी फुडें उलोवन ताणें म्हळें तुवें इस्रायेलीतांक अशें सांगूंक जाय हांव आसां हाणें म्हाका तुमचेशी धाडला उपरांत देवान मोइजेक म्हळें तुवें इस्रायेलीतांक अशें सांगूंक जाय सर्वेस्पर तुमच्या पुर्वजांचो देव देव अब्राहमाचो देव इजाकाचो देव जाकोबाचो हाणें म्हाका तुमचेशी धाडलां हें म्हजें नांव सदांकाल आनी फुडल्यो सूर संतती ह्याच नांवान म्हाका उलो मारताल्यो वच आनी इस्रायल लोकाच्या मालगड्यांक एकठांय कर आनी तांकां सांग सर्वेस्पर तुमच्या पुर्वजांचो देव अब्राहमाचो इजाकाचो आनी जाकोबाचो देव म्हाका दिश्टीक पडलो आनी ताणें म्हाका म्हळें खरेंच हांवें तुमकां लक्ष दिलां
आनी जे कितें इजिप्तान तुमकां करतात तें हांवें पळयलां. देखून तुमकां इजिप्ताच्या कश्टांतली भायर काडूंक आनी कानानगरांच्या, हित्तीतांच्या, पेरिजितांच्या, हिवितांच्या आनी जेबुजितांच्या देशाक, मोव आनी दूद वळटा त्या देशाक व्हरूंक हांवें निर्धार घेतला. तीं तुजीं उतरां आयकतलीं आनी तूं इस्रायल लोकांच्या मालगड्या सोवें इजिप्ताच्या रायसरशी वच आनी तांकां अशें सांग, सर्वेस्पर हेब्रेवांचो देव आमकां भेटला आनी आतां आमी 3 दिसांची वाट चलोवन आरण्यांत वचोंक आनी थंय सर्वेस्परा आमच्या देवाक बाली भेटोवंक तुवें आमकां सोडूंक जाय. पूण इजिप्ताचो राय आपणाक एका बलिश्ट हातान बळ केल्ल्या शिवाय तुमकां वचोंक सोडचो ना म्हण हांव जाणां. देखून हांव म्हजो हात उबारतालो आनी सर्व जिन्साची अजापां करून इजिप्ताक शिक्षा लायतालो. त्या उपरांत तो तुमकां वचोंक सोडटालो. देवाचें उतार हें. देवाची बडुकार. सर्वेस्पर आमचो देव, ताका सदांकाल आपल्या कराराचो उगडास आसा. सर्वेस्पर आमचो देव, ताका सदांकाल आपल्या कराराचो उगडास आसा. सर्वेस्पर आमचो देव, ताका सदांकाल आपल्या कराराचो उगडास आसा. सर्वेस्पर आमचो देव, ताका सदांकाल आपल्या कराराचो उगडास आसा. सर्वेस्पराक वाखणा, ताचें नांव हर्सिया. परजा मोदें ताचीं कार्यां परगट करा. सर्वेस्परान केल्ल्या आसर्या विस्मितांचो उगडास करा. ताणें उसरलेले न्याय निर्णय तुमचे मोतीक हाडा. सर्वेस्पर आमचो देव, ताका सदांकाल आपल्या कराराचो उगडास आसा. ताणें केल्ले बसवणेचो हजर तकल्या पर्यान. ताणें केल्ल्या सोल्ल्याचो सदांकाल ताका उगडास आसा. ताणें आब्रामासवे केल्लो करार इसाकाक सापूत घाल दिल्ली पास 30 दीस.
पर्यंत ताणे वाढयली तांच्या दुस्मना प्रासड बळवंतांका केली इजिप्त घरांनी आपल्या परदेसो द्वेष करिशे आणि आपल्या सेवकांक वंचन करिशे तांची काळजां ताणे धारण केले सर्वेस्वर सामसो देव ताका सदां काल आपल्या घरारासो उगडास आसा सर्वेस्वर सामसो देव ताका सदां काल आपल्या घरारासो उगडास आसा Alleluia, 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 Alleluia. या मुझे सरशी सोमेस्त तुम्ही कष्टात येल्यानो आणि वजन वयतेल्यानो हांव तुमकां विशेव दिता म्हणटा सोमी Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सवे असो तुमचे सवे असो देवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ अर्थ महिमा तुका येसुम्या ये या म्हजे सरसी तुमी सोमेस्त कश्टांतल्यानो आनी वाजान वावयतल्यानो हांव तुमकां विशेव दितलो म्हजे जू तुमच्या खांद्यार घेया आनी म्हजे लागचें शिका कित्याक हांव बळ्या आनी कलत्या काळजाचो आनी तुमकां समाधान मेळटलें कित्याक म्हजें जू वावोंक सुलाभ म्हजें वजें हाळू देवाचे उतर हे वखडी तुका क्रिस्ता क्रिस्त ते मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो आमकां हर एकल्यांक एक नांव आसा नांवान आमी वळखता नांवान आमची वळख मेळटा खंयच्याय वाड्याचो फिरगजेचो गांवाचो राष्ट्र आसो संवसार असो जावं दी नांव सांगतना आमी त्या नांवा फाटल्यान त्या मनशाचे गूण त्या मनशाचे अवगुण त्या मनशाचे बरेंपण त्या मनशा विशयांत आमी जाणा जाता जावंक पुरो मदर तेरेसा जावंक पुरो महात्मा गांधीजी जावंक पुरो सद्दाम हुसेन जावंक पुरो मोदी जावंक पुरो आनी कोणी नांवां फाटल्यान आमी मनशाक वळखता मनशाचे गुणा विशयान शेगुणा विशयान बरेपणा विशयान भगवंतपणा विशयान सगळे जाणा जाता देखून इस्रायल पोरसा मोयजेच्या मुखेलपणान इजिप्त गांवांतावन बसयल्ल्या गांवांक येता आसतना 40 वर्सांचे ते लंब पयण देवान तांकां जायतें दिलें तवळ तवळ कुपांतल्यान मोडांतल्यान देव मोयशे लागीं उलयतलो आनी एक दीस ह्या इस्रायलीच्या लोकान मोयशे लागीं सांगलें हाळे तूं आमकां देवा विशयान जायतें सांगताय देवा विशयान जायतें तूं उलयताय अशें करीजे म्हणून आदेश दिताय देवान आमकां सांगलां देवान सांगता सर्वेस्पर देव उलयता म्हणटाय त्या सर्वेस्पर देवाचें नांव कितें त्या सर्वेस्पराचें देवाचें नांव कितें म्हणून
इस्रायलीच्या लोकांनी मोयचे मनफात विसारलें. देखून मोयशेन सिनाय पर्वताचेर कुपांतल्यान दिश्टीक पडतना देवान उलयल्लें खुद्द देवान उलयल्लें संभाशण मोयजेचें आनी देवाचें आज आमी पयल्या वाचपांत आयकलें. मोयजे विचारता जे देवा लागीं, आळे तो लोक विचारता तुजें नांव कितें म्हणून हांव लोकांक कितें सांगू. तेन्ना देव आसोनशें म्हणलो कळना, पूण म्हणलें ताणें उतार, हांव आसा तो आसा, हांव आसा तो आसा. आय एम हू आय एम, हांवूच तो तो हांवूच. यावेद यावे हें जावन आसा देवाचें नांव. हांव आसलो आसा आनी मुखार आसतलो, हांवूच तो हांवूच म्हूण सांग त्या इस्रायल लोकांक. तांकां सांग म्हजें नांव हांवूच तो हांवूच, हांव आसा तो आसा. आय एम हू आय एम. हेंचो उतार आमी नव्या सोल्ल्यांत खंय आयकता. हांवूच तो म्हणलें खंय आयकता. जेजूचें नांव गलिलियांत सरोवरांत भोव पांत्यार जेजूचे सीस दोणीर बसून वेता आसतना वारें आयलें. ह्या वेळार जेजूचे सीस वाऱ्याक शिरकले आनी ह्या वेळार जेजू मागण्यांत आसलो. ताका समजलें की म्हजे सीस कश्टांत आसात. देखून तो दर्यांतल्यान चलोन आयलो, दर्यांतल्यान उदकांतल्यान चलोन आयलो. आनी ह्या वेळार उदकांत चलोन येवचें तितलें स्वाभावीक न्हय, अस्वाभावीक, नॉट नॅचरल, सुपर नॅचरल. देखून दर्यांत उदकांत चलोन वयतना हें मेल्लें म्हणून, ही दुश्ट सकत म्हणून जेजूचे सीस भियेले. आनी ह्या वेळार भियान आसतना जेजून लागीं लागीं जावन म्हळें, हांवूच तो हांवूच, भियेनाकात. आय एम हू आय एम. जेजून म्हणलें तें उतार, हांवूच तो हांवूच. 2000 वर्सां आदीं जेजून म्हणलें, ताच्याके पयलें देवान मोयजेक म्हणलें, देव हांवूच तो हांवूच म्हणलो. आनी परत देव इस्रायलाच्या उद्देशी अब्राहम हांव म्हणटा त्या लोकांक अशें सांग, हांव जावन आसा देव पुर्वाजांचो. त्या लोकांक सांग, हांव जावन आसा देव तुमच्या पुर्वाजांचो, जिव्यांचो देव, मेल्ल्यांचो न्हय, मेल्ल्यांचो न्हय, जिव्यांचो देव. देव अब्रामाचो, देव इजाकाचो, देव जाकोबाचो, देव संवसाराचो, तो देव म्हजो आनी तुजो. देव अब्रामाचो, देव इजाकाचो, देव जाकोबाचो म्हूण तांकां सांग. देवान म्हळें मोयचेक, देखून हांव जावन आसा देव तुमच्या पुर्वाजाचो. देवाचें नांव. हाचे सुवार्थेंत आमी कितें आयकता. अपुर्बायेची जेजून म्हळें, कश्टांतल्यान वजन वयतल्यान म्हजेच येया, हांव तुमकां विशेव दितलो. तुमी जायते काम करन थकल्या जावं पुरो, गाद्यांत शेतांत काम करन, व्यापार वैवट चलोवन जायते रितीची सेवा करन तुमी थकल्या जावंक पुरो, म्हजे सर्ती येया. जायते रितीच्या पिडे समस्येक बंदड बांदपासाक तुमी वळख जाल्यार जावंक पुरो, म्हजे सर्ती येया. जायत्या आमाल पिवण्याक, वायट सवयेक, खोट्या सवयेक, अनैतीक संबंधाक, बिडी सिगरेट सोऱ्याक लोकदवन बेबदे जावन खोटेपणां तुमी आसात जावं पुरो, म्हजे सर्ती येया. नाना तराच्या पिडेक तुमी वळख जाल्यार जावंक पुरो. जायते टेन्शन, बेजाराय, वजन मोतीचें, वजन कुडीचें, वजन
जायत्या रितीच्या डिप्रेशनाचे जावं पुरो म्हजे सर्ती येया हांव तुमकां विशेव दितां. माथेवाच्या वांजेलान अध्याय 11 आत्तां आयकल्लें तें वाचप. कश्ट आसात, हर एक कडेन कश्ट आसात. कश्ट नातले कोणी ना, ಎಲ್ಲರ ಮನೆಯ ದೋಸೆಗೆ ತೂತು. समाधान नातलो मनीस कोणी ना, समाधान आसलो मनीस कोणी ना, शांती आसलो मनीस कोणी ना. हर एकल्याक अशांती असमाधान कश्ट दुःख बेजाराई निराशपण एकसुरपण खंयच्याय ग्रेस्त मनशाक, दुबळ्या मनशाक, शिकपी आशिकप खंयच्याय धर्माच्या मनशाक आज एक ना अनेक रितीन भिरांतेन आकांतेन तो कश्ट था. जेजू जाणा आसून हे म्हणालो. देखून परत म्हणटा हांव म्हजें जू एकदम हाळू, म्हजें जू एकदम हाळू. जू म्हळ्यार कितें मोगाच्या भाव भयणीनो, तुमचें वजें म्हजेर सोडा म्हणटा जेजू. गादे कोसतना 2 पाडे, आतां ट्रॅक्टर पुरो आसा, थोडे कडेन रेडे पाडे कसता आसतना 2 पाड्यांचेर जून दवरतात, 2 आडी या एक आडें दवरतात बॅलन्स मेळोंक आनी ताचेर नांगोर बांदतात, नांगराक जू बांदतात आनी ह्या मार्फत गादे कोसूंक जातात. तुमी एकल्यान वयल्यार जायना, पाडो एकलोच कसिना, रेडो एकल्याकच कोसूंक जायना, एकल्याकच ताका नांगोर बांदल्या जायना. दोनी बॅलन्स आसल्यार मात्र तो नांगोर मुखार वेता, कोसूंक जाता. त्याच प्रमाणे जेजू म्हणटा म्हजें जू एकदम हाळू, तुमी म्हजेर सोडा. तुमची कश्ट, तुमची बेजाराय, तुमची इराराय म्हजेर सोडा. ट्रस्ट इन द लॉर्ड. म्हजेर पातयेणी दवरा, म्हजेर विश्वास दवरा, म्हजेर सोडा. तुमचे कश्ट संकश्ट हांव परिहार दितलो, हांव समस्यांक तुमच्या परिहार दितलो. हो आमचो भावार्थ मोगाच्या भाव भयणीनो, हो आमचो भावार्थ. ह्या दोंगरार कित्याक आमी आयल्या, ह्या बेजिलिकांत कित्याक आमी आयल्या, ह्या पावसा वेळार, ह्या कश्टांच्या वेळार कित्याक आमी आयल्या. आमचे कश्ट देवा लागीं सांगोंक, आमचें वजें देवाच्या पांयां तळा दवरूंक, आमची बेजाराय ताचे लागीं सांगोंक, संतोश भोगूंक, समाधान भोगूंक, सुटका सोडूंक आमी आयल्या. जेजू ते आसा समाधान. देखून जेजू म्हणालो ह्या संवसार तुमकां समाधान दिवंक शकना. ते टेन्शन जाल्ल्या वेळार 2 पब, क्लब, सोरो, अमल पिवणें, बिडी, सिगरेट टेन्शन रिलीज करूंक जायना. म्हजें समाधान, म्हजो संतोश तुमचें तें आसचे खातीर हांव तुमकां सांगतां. मागा तुमकां मेळटलें, बोडया उक्तें जातलें, सदां तुमकां जातलें. हो संवसार तुमकां समाधान दिवंक शकना. म्हजें समाधान हांव जावन आसा बळ्या आनी कालत्या काळजाचो. जेजूच्या नांवा फाटल्यान सकत आसा. जेजूच्या नांवान इन द नेम ऑफ जीजस, इन द नेम ऑफ जीजस ऑफ नाझरेथ सकत आसा. देवसार धांवतात, मेल्ले जू जातात. ताच्या सक्तेंत सोश्टिकाय आसा, समाधान आसा, बळेपण आसा, कालतेपण आसा, विश्वासपण आसा, बरे गूण आसात, बरे शेगूण आसात, सुटका आसा. इन द नेम ऑफ जीजस वायट सवयो, खोट सवयो, मेळेपण सगळें निवारता. इन द नेम ऑफ जीजस कोरोना व्हायरस पयस वचूंक साध्य आसा. तितली सकत ताच्या नांवा फाटल्यान आसा. जेजूच्या नांवान, जीजस ऑफ नाझरेथ. दाविदाच्या पुता म्हणालो, भाग्यवान पेद्रू आनी जुवांव म्हणाले जेजू नाझरेथाच्या नांवान हांव तुका सांगता उठ आनी चल. जेजूच्या नांवान हांव तुका सांगता. आमकांच आमी बायंड करयेत मोगाच्या भाव भयणीनो. आमचेर येयल्ले कश्ट, दूख, पिडा, सैतानाचे वायट शक्तीचे चिन्ह, आमच्या मोती घेवची नेगेटीव चिन्ह, बेजारायची चिन्ह इन द नेम ऑफ जीजस जेजूच्या नांवान आमी बंदीत करयेत. तितली सकत जेजूच्या नांवाक आसा. आज जेजूच्या नांवान कश्ट संकश्ट परिहार जावंक. देखून जेजू म्हणालो हो संवसार समाधान दिवंक शकना. देखून भुमी आनी अंतराळ नाश जायत, म्हजी उतरां नाश जावची नात. तुमकां सांगलां हांवें मागा मेळटलें. कश्ट जातलो न्हू येया म्हणा, वजन वयतलो म्हजेच सर्च येया, हांव तुमकां विशय दितलो म्हणा. आतां 2000 वर्सां आदीं म्हणलें जेजूचें उतार. भुमी आनी अंतराळ नाश जाल्या रे, सुनामी आयल्या रे, आवड आयल्या रे. जे कितें पवित्र पुस्तकांत बरोवन आसा ताणें सांगलां तें केदींच निर्फळ जावचें ना. निर्फळ जायना मोगाच्या भाव भयणीनो. एक ना अनेक दीस आमकां मागलें मेळटा.
सांग पावल म्हणटा मागले आमकां मेळना जावं पुरो पूण जेजू कळीत आसा आमचे गरजो, जेजू कळीत आसा आमचे कश्ट, जेजू कळीत आसा आमचे संकश्ट, आमची पिडा. कितलीं जाणां मेलीं, भुरगीं मेलीं, व्हडा मेलीं, अनाथ जालीं, कुटुंबां गेलीं, देदेस्पोर जालीं, हें सगळें जेजू कळीत आसा. हाच्या फाटल्यान जेजूची सकत आसात. जेजू सगळें जाणा, पूण आमी मागाचे, आमी बावट तरेचे, आमी विश्वास दवरीचे. त्या पातयेणेन आमी हांगासर आयल्या भाग्यवंत लोरेसाच्या ह्या जाग्यार जायते अजापां जाल्यान, ह्या जाग्यार जायतो मागलो उपकार मेळ्ळा. ह्या जाग्यार भाग्यवंत लोरेसाच्या मजतीन आसात जाल्यार साध्य जालां. देव सोडून घालिना. आमकां 1 घंटो 1000 वर्सां बरी, पूण जेजूक 1000 वर्सां 1 मिनटा 1 सेकुंडा बरी. केदाळे देवयेत ताणें मोन केल्यार बरें जाता. देखून तो पिडेस्त म्हणलो, तुका मोन आसा जाल्यार, तुका खुशी आसा जाल्यार म्हाका बरें करूं जाता. जेजूक मोन आसा, जेजूक खुशी आसा, त्याच मोनांत आनी कुशेंत आमी आयल्या. मागलो उपकार जोडया भाग्यवंत लोरेसाच्या मजतीन आमचे आनी पेल्याचे आनी हेरांचे आनी संवसाराचे कश्ट संकश्ट पर्यार जोडोंक आनी ताच्या मजतीन वर्ती अजाप आमचे ते हेरां ते पेल्या ते ह्या जाग्यार ते जावंक आमी मागया. आमेन. आणि तुमचे बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानतात असले जाव म्हणून तुम्ही मागात. हे तुमच्या हातातले बलिदान आपल्या मनाक आणि महिमेक आमच्या नक्या पवित्रतेच्या नावात सर्वेस्पर मानून घेऊ. प्रितीच्या बापा तुझ्या पुतान धरलेली जिविताची वाट आपली करून भाग्यवंत लोरेस जमनीत ओंपलेल्या गोवाच्या कण्या बरी आपल्या जीवाची या संवसारांत पर्वा करिनासतना रक्त साक्षाच्या मरणान वरवीं महिमेवंत जालो. पवित्र सभेक सुवाम पीक थिंग पावलो. ह्या मोनान आमी संवसाराच्या सोडवणे पासून आमचे जिवीत आतां तुका भेटोवन दिता. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परात उबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वासुया. अयशी आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदार आनी ससनाच्या देवा सर काळी आनी सर्वतय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका वाकणूंक फावो. हो कायदो निधी सो आनी आमच्या फायद्या सो. भाग्यवंत लोरेस तुझ्या रक्त साक्षान जेजूच्या पावलांनी सोलोन आपले रगत वाळयले. तुजी विचित्र पदवी दाखयली. ह्या परी तुका साक्ष दिवच्या आमकां तूं घट करताय. अशें आमच्या आस्कतकायेन क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं तुजें बोड संपूर्णायेन परजळता. देखून सर्गींच्या देवदूतां बराबर आमी सर्गींचे दळबार आमी पृथ्वीमेत निरंतरी संतोशान तुजी स्तुती गायता. पवित्र
बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले कुशेन कश्ट मरण सोंसुंकपेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासो समर्पणची. त्याच परी जेवण जाताच ताणें कास घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत, पदकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासूत आनी समेस्त मनशां पासून तें वारवतलें, हें म्हज्या उगडासाक करात. बावडतसो गुड परगटुया. तुझ्या कुसा आनी पुनर्जीवनपणावर तुवें आमकां सोडयलाय सोमिया. जय 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 क्रिस्ता जय जय. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता. हांव जिविताचो उंडो सर्वनेची काल्स तुका समर्पीत. हांव तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक तुवें आमकां फावो केलाय, देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगा सेवतेल्या मा समेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी तुजे लागीं नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितुमेचे विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापा, जेराल्ड आयजक आमच्या गोवळी बापा आनी सगळी याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितिमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत ती आमच्या भाव भयणीची काकुळट कर. तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दाय कर म्हूण आमी मागता. आमकार मरये देवाचे माये, भाग्यवंत जुजे तिचो पती, भाग्यवंत लॉरेस, भाग्यवंत धर्मदूता आनी सर्व कळें तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. Deus Jesu वरवीं, Deus Jesu संगता, Deus Jesu थंय, पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सोडवणदार जेजू क्रिस्ताची आज्ञा मनात धरून जेजून शिकयलें तें प्रार्थन आमी देर घेवन म्हणया. आमच्या बापा सगळींच्या, तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी कशी सरकार जाता तशें संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षितांव, तशें आमचीं पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परासोर वायटा विघ्नांतले अनवरा उगडापयांतले पिडे शिड्यांतले कश्टांतले दुखांतले निराशपणांतले वाजन वैतल्यांतले आमकां निराश आनी तशेंच वायरासांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय दी, समाधान दी, संतोष दी, सर्गींचे भाग सोडवणदार जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवशे रात्रेक तेल्यांक आमकां
उदार का कुळतीन पातकांतले सुटय आनी आकांतांतले वाटय. कित्याक स्तुती, पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या. सोम्या जेजू आमकां शांती जाय, आमकां समाधान जाय. आमच्या पातकांत न्हय जेजू पूण पवित्र सभेच्या बावडत्यांचे दिश्ट घाल. तुज्या कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी आमकां एकवटांत सांबाळ. तुजी येताय रास चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती तुमचे सोम्या आसूं. तुमचेय सोम्या आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमची कागद. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमची कागद. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमकां शांती दी. कस्तांतल्यांक सुटका दिवचो, बांदपात आसल्यांक सुटका दिवचो, पिडेंत आसल्यांक गूण करचो, वजन वोवितल्यांक विशेव दिवचो. जेजू खरोच हांगासर आसा. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप करता ती शेळयेच्या जेवणाक आपोवणें दिलें ती सुभागी. सोम्या तूं म्हजे भितर येवचें म्हाका आपोवना पूण तुज्या उतरांच म्हाका भलायकी मेळटली. जेजू तूं ये काळजा, तूं ये बिडार करूंक तूं ये. तुजे समोर आयल्या तुका राखून रावल्या. लागीं ये तूं वेगीं ये
जेजूच्या आणि आमच्या मोगाळा बापा, आम्ही घेतिल्ल्या प्रिती मोगाच्या जेवणा वरवीं भाग्यवंत लॉरेन्साच्या काळजा वरवीं आमची काळजां आमच्या दुर्बळ भाव भयणीच्या कश्टांक हाल उपाद्र्यांक उगड. तांच्या गरजांक पावोवंक आमचे हात पांय सुटसुटीत कर. कश्टांचे, गरिबांचे आनी भक्तलांचे हक्क राखूंक आमकां जागृत कर. ह्या हक्कां पासत कश्ट मोरान लेगून सोंसूंक आमकां तयार कर. ह्या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, आज लॉकडावना उपरांत पयले नोवेनाचे हे मीस आमी चलोवन चलोवन व्हेलें. देवाक जावं आर्गां आनी होगळाप. हांव आल्बन सोजू गांवांत पांगळासो कुलशेखर काश्या सहायक विगार जावन पक्षिकेऱ्यांत पवित्र तळ सांजुदाचे पक्षिकेरे पवित्र तळार वावर करून 7 वर्सां, बारकोरांत 1 वर्स, कालमाडींत 9 वर्सां थंयसर वावर केल्लो अनुभव. देवाच्या खुशे प्रमाणे, भाग्यवंत लोरेच्या आशे प्रमाणे आनी वडिलांच्या आदेशा प्रमाणे ह्या पवित्र तळार लोरेसाच्या बाजिलिकान अस्कत म्हाका विंसला हांगाच्या ह्या तळाचो रेक्टर जावन तशेंच विगार जावन. देखून तुमच्या मागण्याचो आदार आनी तुमचो सहकार हांव मागता आसतना भाग्यवंत लोरेसाचे हें पवित्र तळ आमचे वर्तेन दायज सर धर्माच्या जाती खातीच्या लोकांक भाग्यवंत लोरेसाच्या मजतीन जायतो उपकार मेळ्ळा. जायतो लोक हांगासर येता आनी पूण जोडता. देखून भाग्यवंत लोरेस आमचे पासत सरकार विनाती करता. ताच्या मजतीन, ताच्या ससायेन देवाचेर विश्वास बावडता दवरन आमी येता खंडीत जावन आमचे संकश्ट परिहार जातात. वजान तो निवारता आनी मोतीक शांती समाधान तो फावो करता. ह्या दिशेन हांगासर येवच्या भक्तिकां खातीर, येवच्या लोकां खातीर धर्मीक रितीन वावर करूंक, सेवा करूंक, आत्मी गरजांक फावोवंक हांगासर आमी तेग याजक आसां. दिसपडटें हांव कावन्सिलींग चलयतां. फाटल्या वर्सांत हांव सोमारांतावन शनिवारा पर्यंत हांगासर कावन्सिलींग आसा. ब्रेस्तारा सकाळीं आसतना दनपारांक आसा. मुंगाड फोन करून तुमी कावन्सिलिंगाक येवयेत. फाटल्या 20 वर्सांत हांव अनुभव आसा कावन्सिलिंगांत. सर तरेच्या आत्मीक समालोचना मार्फत कुडीमतीच्या भलायकी जोडूंक, समस्या परिहार जोडूंक, दुशक्तीतावन परिहार जोडचे खातीर देवान म्हाका दिल्लें देणें हांवें गळसिलां. आनी प्रत्येक तरान ह्या भाग्यवंत लोरेसाच्या मजतीन मोरये मायच्या वर्त्या ससायेन आनी बळान देवाच्या मोगान आनी काकुळतीन हें करूंक हांव खोशी भरतां. देव म्हाका बोळ आनी सकत दिवचे पासत मागतां. तुमचो आदार, तुमचे मागणे, तुमचो सहकार हांव आशेतां. हांगासर आसात उजव्याक बसून आसा मानादीक बाप मेल्विन पिंटो, सहायक फिर्गज याजाक. गांवांत ते हॉस्पिटलचे बोंदेलच्या बाळोक जेजू मिशनरीचे याजाक. ते मिशनरी सोसायटी ऑफ इन्फंट जीजस तांचो मेळ जावन आसा. गुलबर्गांत 2 वर्सां सेवा दिवन, बोंदेलांत आपली सेवा दिवन आतां हांगासर आपल्या 5व्या वर्सा याजाक जावन सेवा दिवंक तांकां हांगा नेमाक केलां. ते हांगासर आपली सेवा वर्त्या मापान दितले आनी तांकां हांव बरें मागतां. भाग्यवंत लोरेसाची मजत मागतां. दाव्याक आसात मानादीक बाप रॉमन मस्करेनियस. तांची वळख तुमकां आसा. फाटल्या वर्सा हांगासर ते रावून 2-4 म्हयने आपलो अनुभव हांगासर जोडून सेवा तांणी दिल्या. उपरांत गांवांत ते केळमेट बोळा फिरगजेचे आपल्या दिएसएसी खातीर, आयसोल दिएसएसी खातीर वावर करून
प्रोक्युरेटर जावन विगार जनरल जावन आमच्या उडपी DSAचे खातीर वावर करचे खातीर फाटल्या वर्सांनी जायती सेवा दिल्या. मायनर सेमिनरींत वावर दिल्लो अनुभव कोळालगिरी फिरगजेंत 2 वर्सां रावन थंयसर सेवा दिल्या उपरांत परत घर वापसी जावन सान लोरेसर हांगासर तांकां आपोवन हाडलां. आत्मीक सेवा दिवच्या कुमसारां खातीर वांजेल रजारा खातीर आनी दुसऱ्या तिसऱ्या आत्मीक गरजां खातीर आमचे सांगात आसात. तांकांय हांव तुमचे समेस्तांच्या नांवी बरो येवकार मागतां आनी तांची सेवा आसा. अशें आमी तेग याजाक हांगासर तुमचे खातीर भक्तिकां खातीर भावर्थ्यां खातीर आमची भरपूर सेवा दितले म्हण भासयता हांव. आमच्या वेळा प्रमाणे फुर्सती प्रमाणे तुमचे खातीर आमची सेवा भरपूर आसतली. हें तळ वर्तें जावन आसा. आदल्या विगारांनी जायती सेवा हांगासर दिल्या. जायती कामां जावंक आसात. ह्या कामां मदें अभिवृद्धी जाताना तडेपडी आडखळ समस्या येतात. भाग्यवंत लोरेस आपल्या विशेष काकुळतीन दिश्टीन हे समस्ये परिहार करतलो आनी सर आमची कामां पोंताक पावयतलो म्हणलो बरोसो पातयणी आमकां आसा. देखून तुमचो आदार मागणें आनी सांगातास विविध रितीची कुमोक आमी मागता. हांगासर आज आमी 10 वरार पयलें 10 जावन 10 मिनटांनी तेर्स आसतलो. हांगासर 10 वरार तेर्स करता हांव. देखून तुमी वेळार तेर्सा खातीर हजर जावचे. 10 मिनटाचो तेर्स उपरांत आराधन आसतलें. आराधन आमी चलोवन व्हरता. आराधनाच्या वेळारच हांगासर फुडलें नोवेन सान लोरेसाचें त्याच वेळार करता हांव. ताच्या उपरांत मानाचे वाती वांटून 11 वरार मिसाचें बलिदान आराम करून मिसा उपरांत अनाउन्समेंट जाल्या उपरांत रेलिकेचे आशिर्वाद म्हणजे पिडेस्तां खातीर मागणें रेलिकेचो आशिर्वाद आमी चलोवन व्हरतले. हांव 12 वरांचे 12 जावन 5 मिनटां या 10 मिनटांनी ही वर्ते नोवेनाचें कार्य सोंपता. तुमकां समेस्त भक्तिकांक वर्त्या रितीन वेळार हजर जावन भाग्यवंत लोरेसाची कृपा आनी मजत आनी देवाची विशेष आशिर्वादां जोडूंक आमी मागता. ह्या नोवेना मारिफात खंडीत सान लोरेस आमचे खातीर बापा लागीं मागून जेजू क्रिस्ताची आशिर्वादां जोड दितलो. ही आमची पातयणी. आमचे कस संकस परिहार करतलो. देखून वेळार हजर जावच्याक आनी ही खबर हर एका भक्तिकांक लोकांक दिवंक तुमचे लागीं आमी विनंती करता. नावी आमचो आदार ताणें रचला सर्ग आनी संवसार. सोम्या दयेन आयक मोचे मागणें आनी म्हजे बोट तुजे करपाक सोमी तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. सर पदवेदरा ससनाच्या देवा तुजी गुण करची सकस पिडेस्त कुडींनी वतून कश्टोवच्या तुज्या भुरग्यांक तूं आशिर्वादीत करताय. व्हडा मोगान सांबाळताय. ह्या तुज्या विश्वासी साकरांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. पातकाक शिक्षा जावन रेवडलेल्या सर बांदपासांतले तांकां सडय. मोतीची कुडीची सर दूख तांचे तावन पयस कर. तुज्या अगणीत काकुळतीचेर पातयेवन आयिल्ल्यांक तांकां तुज्या भक्ता लोरेसाच्या प्रत्येक मजतीन कुडी आत्म्याची भलायकी लाभय. ह्या बाजलिकांत तुज्या दैवीक साहवासाचो संतोष समाधान तांकां मेळची म्हणली दादोसकाय तांची जावं दी. अशें साथी जोडिल्लीं ती तुजी साकरां जेजू क्रिस्ताचे शिकोवण्यांनी देखी प्रकार सोलोवन तुजो मोग आनी बरेपण पासारची खरी भक्तिवंत जावन जिवोवचे. तुका महिमा दिवचे दाग बाग तांकां फावो कर. क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. स्वामी जेजू क्रिस्त तुमचे सोवे रावो आनी तुमचे संरक्षण करून तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळूं. तुमचे मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरूं. तुमच्या फाटल्यान तो रावो तुमकां राखूंक. तुमचे वयर रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं. आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा भाग्यवंत लोरेसांच्या मजतीन तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. ह्या पवित्र उदकाच्या शिंपणे वरवीं तुमच्या कुडीची भलायकी तुमकां फाटी मेळों. तुमच्या मतीक समाधान मेळों. शांत समाधान लाभो. आमेन.
प्रार्थुया. सर्गींच्या बापा, ह्या उंड्याचेर तुजें आशिर्वाद घाल. सर दानींचेर तुजें आशिर्वाद पाठय आनी ह्या मरिफात हे उंडे सेविल्ल्या हर एकल्यांक कुडी आत्म्याची घटाय लाभय. ह्या पवित्र तळाचो प्रसाद जावन आमी दिवचे ह्या उंडो तुज्या आशिर्वादान फळाभरीत कर आनी सर रातीन पवित्र कर. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. पवित्र आत्म्याचें गीत आमी गावया. पान संको 275 275. पवित्र रस्तारा आडे कुर्पेची भांडारा बोरी गरजा तुजी सृष्टा एक आमकां तुजीच तेंपलां तुका तर म्हणटा पाराकली उबे रावया. भाग्यवान लोरेसाचें गीत आमी गावया. भाग्यवान लोरेसा आमची तुजी दिश्टा देवा गानान महिमा दिवून जियोंक तूं फावो कर. भाग्यवान लोरेसा आमची तुजी दिश्टा देवा गानान महिमा दिवून जियोंक तूं फावो कर. उदार मोलान आमी सेवा करूं संगी उचित करूं देणी जियोंक सादी जिणी. भाग्यवान लोरेसा आमची तुजी दिश्टा देवा गानान महिमा दिवून जियोंक तूं फावो कर. मोगाळ पुत्रा सोवे ओंकार मोरी आशीर्वाद दी आमकां. भाग्यवान कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मानांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन.